गेल्या वर्सा आम्ही सगळ्यांना केदार भाईकडे गेले आणि केदार भाईन आमची मुद्रा सगळी उखलून घेतली. कित्याक आमकां तेणी प्रत्येक फावटी ज्या टायमार आमी केदार भाईकडे गेले, केदार भाईन आमकां केन्नाच ना अशें म्हणूंक ना. आनी तुमकां सांगलें साऊंड सिस्टम जाय आपण दिता तुमकां, फक्त फॉलोअप करपाक मातसो टायम मागितलो, हरकत ना. पूण जाता तितले बेगीन दुसरे वर्स येवच्या पयलीं, प्रोग्राम स्टार्ट जावच्या पयलीं आमकां आज केदार भाईन हँडओव्हर केल्ले आहा. हांव मना काळजांच्यान केदार भाईचे धन्यवाद म्हणटा. आमचे बाळमित्र मंडळ यांच्यानी काही दिवसा पयलीं रिक्वेस्ट केलेली की हांगा सामको धूमधडाक्यान नवरात्री उत्सव साजरो जाता आणि दर वर्साक आमी हांगा देवीचे दर्शन घेवंक आणि आशीर्वाद घेवपाक हांगा सगळो फक्त गिरी गांव न्ही, जाल्यार सगळे हांगा सराउंडिंग गांव आसा तितले सगळे लोक हांगा आपलो नवरात्री उत्सव साजरो करपाक आणि आशीर्वाद घेवपाक येतात. तशेंच त्या मंडळान जी रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां एक साऊंड सिस्टम दिवची म्हणून, त्या हितून आमी बेगींतल्या बेगीन ती फॉवर्ड व्हेली. आणि म्हाका एक मनानूच हें आशिल्लें की जाता जाल्यार ती सगळ्यो साऊंड सिस्टमी आसा देवळांच्यो ह्यो श्रावण म्हयन्यान दिवपाच्यो म्हणून. सो तेका लागून म्हाजो स्टाफ सुद्दां हेका लागून भरपूर फॉलोअप करपाक लागता. हे सगळे फॉलोअप्स केले आणि श्रावण सोंपच्या पयलीं मॅक्झिमम देवळांनी आमच्या पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी ह्यो साऊंड सिस्टम हँडओव्हर केल्ल्यो आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमचो आशिर्वादान हे सगळे काम म्हाका फुडें व्हरपाक मेळ्ळें. देवीच्या आशिर्वादान हे सगळे कामां म्हाका फुडें व्हरपाक मेळ्ळीं. आमी येता तो नवरात्री आमचो हांगा उत्सव तो आनीक धूमधडाक्यान आमी सेलिब्रेट करुया. आणि तुमकां सगळ्यांक आनी एकदां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.